आमचो दुसरो स्पीकर आता येतलो तुमचो सगळ्यांचो मोगीचो तुमचो सगळो एनवायरमेंटल लावश फादर बॉलमॅक्स मागता फादर बॉलमॅक्स जाता आपली दोन उतरां सांगता. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, कितले पावटी जागे करपाचे आमकां परतून परतून जागे करपाक सरकार आमकां कित्याक चिंतता की आमी न्हिदलेले आहा म्हूण. गुन्यांव सरकाराचो न्हू, गुन्यांव आमचो, कित्याक आमी आजून पासून दाखोवंक ना की आमी होरे साहेबा जागे जाल्यात म्हूण. दे डोंट बिलीव दॅट आमी जाल्या म्हूण. आमकां दिसता आमी जाल्या म्हूण आनी आमकां दिसता तांकां दिसले आसतले म्हूण. आतांच आमचो एल्वीस बाब जें कितें उलयला, जें कितें तो उलयला तें सगळें सारकें उलयला. आय सपोर्ट वॉट एवर एल्वीस हॅज स्पोकन रायट नाव. आनी आमच्या मनाचेर एक उजवाड घातला तेजेर आमी इल्युमिनेट जातले. हिंगा आहा ते न्हू, हिंगा ते तुमी इल्युमिनेटेड देखून तुमी येयल्या हिंगा. जे कोण आमचे मदले अजून येवंक ना, अजून पासून न्हिदना, त्यांच्या बोडाचेर धरून आयचो सरकार आहा तो आपणाची गाडी चलयत आहा अशें म्हाका दिसता. कित्याक खंयसरूय प्रोटेस्ट आसूं हेच लोक आसतले, हेच न्हू ते, तुमीच न्हू ते आहा थिंगा नाका थिंगा पावता ते तुमी न्हू. तुमचेर न्हू त्यो केसी जाल्या त्यो जातल्यो, जावपाकूच जाय. कित्याक तुमी बोळ मारता आनी बोळ मारता ती सारकी मारता जागे करपाक जे कोण न्हिदलेले आसा तांकां. आनी म्हाका जरी तर कोणी न्हिदलेलो आसतना उठयलो जाल्यार म्हाका मातशें राग येता. तेच भाशेन तांकांय जाता, आमचेच भाशेन ते. आमचो सरकार आमचे भाशेन जाल्यार आमकां जरी तर ते असले जाल्ले नाका जाल्यार पयलीं आमी तसले जावचे न्हू. आमी न्हिदन आहा ते उठया, हिंगा आहा ते उठल्या जाल्यार आमचे दुसरे लोक आहा तेमी उठपाक जाय, आमचे गोंयकार आहा तेमी सगल्यांनी उठपाक जाय. आनी ह्या पासत हांव चड सुद्दां उलयना, काय बरी आमकां सगळी म्हायती एल्वीस बाबान दिल्या. हांव फकत इतलेंच म्हणटलो, आयज डिव्हलपमेंट म्हणटा तो गरजेचो. आमी ते स्टेजीचेर आहा, डिव्हलपमेंट इरा. डिव्हलपमेंट नाका आमकां जाय, आमकां डिव्हलपमेंट जाय. पण डिव्हलपमेंटाच्या नांवान जी फोटिंगपणां चल्लेली आहा, जे नागोवप चल्लेली आहा, जी लूट चल्लेली आहा ती बंद जावपाक जाय. आनी ही लूट खंय चल्लेली आहा? भोव करून आयज आमचे मदें धर्माचो भेद जो घातलेलो आहा. आनी हांव म्हणटा भियेनासतना म्हणटा आमच्या आयच्या सरकारान, आमचो आयचो सरकार हो धर्म भेद करता. हेजो कोणाक जरी तर प्रूफ जाय मुकोडे उलोवपाक येयात पर्सनल, आनी सरकाराक पासून जाय आपय म्हाका आनी उलय गाठ आहा जाल्यार तुका. नाका जाल्ल्यो बेश्टी केसीस घालून न्हू. जाल्यार आमी भाव भयणीनो केअरफूल रावपाक जाय. वी हॅव टू बी अलर्ट. ही केस्तांवां आमचे मदें घालून जे कितें लूट चल्लेलो आहा तो मुखार वचना जावपाक. दुसरे वाटेन जे लॉलीपॉप दाखयल्ले आहा आमकां डिव्हलपमेंट 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 म्हूण. डिव्हलपमेंट गरजेचो पूण जाय तितलोच. डिव्हलपमेंट आमकां इतलो गरज ना, जेची आमकां गरज ना तो डिव्हलपमेंट न्हू, ती लूट. कित्याक तितून भितर आतांच आवाज येतालो कमिशन कमिशन म्हणटा तें उतर येता. ओके न्ही, कमिशनाची खबर आमकां सगल्यांक आहा, तेजेरूय उलोवपाक सोदना. पूण एक उतर जें एल्वीस बाबान म्हणलां तें उतर हांव म्हणटा अकाउंटेबिलिटी. हे जे कोण करतात आनी जांकां उजार केल्ले आसात तांकां घडये आमी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा वो आनी कोण एजन्सीज म्हणटा, वॉट एवर वी कॉल देम. आनी जे कोण लूटमार आहा ते तांकां उजार करता, हेंची अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय. आनी जे कोण मेन आहा ते आमकां खबर आहा, मेन आहा ते केन्ना दिसती पडना. म्हणटच तेंची अकाउंटेबिलिटी मागपाक घडये आमकां जावचें ना, नॉट पॉसिबल मे बी. पूण जे कोण आमकां दिसती पडटात तांकां अकाउंटेबलायज करपाकूच जाय. आयज पासून आमी सोडलेली आहा तांकां. आयज पासून आमी परजा एक येयले बोवाळ मारले, आयज येयले सिग्नेचर कॅम्पेन केली, गेले घरा अँड वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोटेस्ट. नेक्स्ट प्रोटेस्ट केन्ना आहा रे? कम ऑन, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स. आमी प्रोटेस्ट करपाक हिंगा येयले ना, आमकां कामां जायती बरी आहा. तुमी हिंगा येयले ते कांय काम नासलेले म्हण हिंगा येवं ना. पूण परतून परतून आमकां हाडटा. वी आर केप्ट बिजी बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप रॉबिंग. सो ह्या पासत प्रोटेस्ट म्हणटा ते आमचे न्हू, आमी प्रोटेस्टर्स न्हू. बट वी आर कन्सर्न सिटीजन्स, वी आर कन्सर्न गोवन्स, जेंकां आमकां दिसती पडटा जे भाशेन हे आख्खे षडयंत्र करून आमकां फटयल्ले 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 केल्यात आनी चोरीत 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 रावल्यात. सो आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी. आयज जरी तर आमी सिग्नेचर मारता जाल्यार लेट इट बी अकाउंटेबिलिटी. एवरीवन हू सायन्स, आयज तुमी जितलेय जाण सायन मारता ह्या मेमोरेंडमाचेर, यू आर अकाउंटेबल. Your sign is accountable. You will be charged for your sign.
उगडास दर बेस्ते मारनाका सायन मारपाक जाय म्हण. वी आर नॉट एंटी गव्हर्नमेंट. I want to make this statement very loud and clear. We are not anti-government. or government आमचो आम्ही विचून काढला. आणि जशी परजा तसे राजा म्हणतात. म्हणटच इफ राजा जरी तर आमचे चोर जाल्यार आम्ही चोर. आम्ही चोर नसल्यार चोर आहे तांकां उडोवपाक जाय सकल. They don't belong over there. They have to resign. याक्सांनी resign म्हणून बोर्ड मारता सांगपाक जाय आम्ही तांकां resign. Because you are not representing us. तू चोर आम्ही चोर न्हू. And if you are representing us, then you cannot be a चोर. कित्याक आम्ही चोर न्हू. ते म्हणला ते भाशेन हरे मरे चोर न्हू मरे आम्ही. सो आम्ही चोर न्हू जाल्यार हें करया आनी चड उलयना. आतां आयची जमात जे भाशेन म्हाका सांगला स्पेशली टू मेक इट नोन. आम्ही जाणा जावपाक नको आसतना बेस्ती बोळ मारपाक न्हू. सो जाणा जावपाक म्हणल्यार ह्याच जाग्यार आमी आहा आयज जंय आमी जाणा जावपाक जाय. लोक खरें जाय तो जालो. लूट जायत जाल्यार आमकां कांय चोवपाक मेळपाचें ना सारकें. टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. ह्या पासत सांगला ते भाशेन हे उजवे वाटेचे गेटींतल्यान तावन भायर सरोन सेंट फ्रांसीस आसिसी इगोर्ज आहा त्या वाटेनच्यान मुखार सरोन मागीर एक लेफ्ट टर्न मारपाक जाय आनी गुणोवन मागीर वयर येवपाक जाय. सो दॅट सगळ्याक आमकां बरे भाशेन हे पळोवपाक मेळपाक. आनी एक फावटी म्हणटा वी आर अकाउंटेबल फॉर द सिग्नेचर. तुम्ही जर तर सिग्नेचर मारतात जाल्यार जाणा जायात वाय यू आर सायनिंग. दिस सिग्नेचर कॅम्पेन इज नॉट कितल्यो जाता त्यो चोया आनी सरकार मागीर मेजतलो 1 2 3 4 चड जाले जाल्यार तो भितलो आनी चड जालो ना जाल्यार भिवपाना ना. ओके आमी हजारांनी पासून मारल्यार हो आयचो सरकार आहा तो शेमलेस. लॉज ना तांकां. सो डोंट थिंक दॅट युअर सिग्नेचर the number of signature will not make any difference, but the conviction of your signature will make a difference. So in order to be convinced, Maria Pasui जाणा जावया हिंगा कितें आहा ते आनी त्या उपरांत सायन मारून let us ask for that accountability from our government. Government is responsible to us. आमी ताका थिंगा धाडलेलो आहा विचून काडून. They are accountable to us. आमी तांचे आन्सर मागपाक जाय. तर हेच म्हणून सोपयता आनी एक पावटी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो ओके जागे जाल्ले गोंयकारांनो विवा गोवा जय हिंद. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. खरेंच अकाउंटेबिलिटी गोंयकारांक आपल्या भुजाचेर घेवची गरज. दुसरो स्पीकर आमच्या मदें येतलो आमचो गांवचो पंच मेंबर मिस्टर एम्बर आमोणकर. मागता मिस्टर आमोणकर येताय आपली 2 उतरां सांगतात. मातशें वेलकम सर. आमी पंचाक सरपंचाक आनी MLA लोकल स्पेशली इन्वायट केल्या हिंगा येवपाक आनी तेमची से सांगपाक. म्हणटच एक पंच आमचो पावला. जर तर सरपंच हिंगा प्रेजेंट आहा जाल्यार मातशें येवचें फुडें येवचें मातशें. आनीक MLA कित्याक तेंच्यांनी आजून पासून परमिशन दिवं ना आनी ते आमचे सायडीक येवपाची चड गरज आसा. आनी कोणेच वायट उतरां उलोवचें न्हू. दीस इज अ पिसफूल मिटींग. आनी एकदां सांगता ही आमी मिटींग घेवचें नासलें. फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताले हिंगा कितें जालां तें. कोण जायते लोकांक खबर नासली हें एक्सकवेशन बाजिलिकेच्या मुखल्यान जाता म्हणून. म्हणटच आमी इमिजिएटली हेंचें जालें म्हणटच वचपाचें. आनीक स्पीकर उरोंक ना. हांव समजता आमचो पंच मेंबर कितें तरी पॉझिटिव्ह सांगतलो म्हणून. Hi, good evening everyone. It is a pleasure but a very sad moment that something we have to come again and again on the streets. It is repeatedly happening this way. I'll just highlight what has happened to this project. This project had come in Gram Sabha, okay, around 6 months back. So we had presented this project to the all the people in the Gram Sabha. So what they told us that they will do amendments to whatever we want changes and they will send it to us. But till date we have not received any copy from them. What is the plan, what is the action and how it's going to happen. Last few days back they started this work without any intimation from the Panchayat, and Panchayat has no role in giving any permissions and we will not give also. This is my assurance towards from Old Goa Panchayat.
In the next 2-3 days, what we will immediately do is that we'll send a stop notice from Old Goa Panchayat. It is our responsibility and we will do it. That way. See, it is the people choice which the projects have to come in, and that's how we wanted to develop in that sense. Now what we are realizing that this is one project which the government wants to come and impose on us without people wanting it. Then there's a garbage plant which is coming. Again, people don't want it in Old Goa. But then it has to understand that there are a lot of people's sentiments in the projects whichever are coming. So we request the government to think over all these matters, speak with the people, and then do whatever projects they want to feel like going ahead. This is my only thing to the government. Hope they understand and keep their ears open for people to speak out. And again, people shouldn't come on the streets. This is my only thing. It is Goicha Sahib which everybody preaches for. And this is our only request to the government that this shouldn't happen. Thank you. थँक्यू मिस्टर आमोणकर. आमच्यामध्ये आमचो एरिया पंच मेंबर आहा मिसेस सरिका. मागता तिचे ताय आपली 2 उतरां सांगपाक. माझे नाव सारिका. हांव लोकल पंच मेंबर. अंबरान सांगला तशें न्हू आमी ते एका हें करता. आमी त्या पंचायतीनसून न्हू आतां तेका परमिशन बी तशें कांय घेवंक ना तेंच्यांनी. आमी दिवचीय बीत ना. अंबरान सांगला पळय तशेंच. कित्याक हांगासर गोंयचो सायबा सगळ्यांक तेजेर आस्था आसा देवाची. तिने सांगला की आदी पळय ताचो कलीग आमोणकर ताणें कितें पळय सांगला. वी आर कमिटेड टू दॅट आणि दे वील इश्यू अ स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली. हय आनी जाय जाल्यार आय एम रेडी टू गायड. कित्याक आय एम ऑलरेडी सांगला द मोमेंट कायदो देशाचो सांगता मोमेंट यू हॅव अ आर्किओलॉजिकल फायंडींग. आतां हांगा जाला ते भशेन every activity has to come to a standstill. So ते सोडून दी. बट फ्रॉम युअर साइड अंडर द पंचायत राज ऍक्ट तुम्ही ते इमिजिएटली बंद करा. स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून या स्टॉप ऑर्डर आमकां कमिटमेंट जे भाशेन दिलेलो आसा स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून परत आमच्या पंच मेंबराक सगळ्यांच्या नावान आनीक एक पावट टावट्यो मारच्यो. त्या सगळ्या पंचायतीक नोटीस धाडचो आमकां. वी विल अटेंड द ग्राम सभा. पॉइंट आय थिंक दे हॅव नोटेड. ग्राम सभा आसा तेन्ना सगळ्यांक कळोवचें म्हणटा ते. दे बरें कर. आतां वोट्स ऑफ थँक्स आसतले. आयच्या दिसाचे सगळ्यांक तुमकां सांगला कोणाची मिटींग ऑर्गनायज करूंक ना. कोणाच आमी स्पिकराक बी आपोवंक ना. फकत सेव ओल्ड गोवान फकत एक हें धाडलें इन्वायट केल्या. ही गोंयच्या सायबाच्या फॉलोवरांची मिटींग गोंयकारांची मिटींग म्हणटा आमी सेव ओल्ड गोवा फक्त इन्वायट केला अशें जाता म्हणून इतलें म्हणटा आमची सायट. हय आमची ना ना सायट न्हू आमी चोवपाक लोकांक आपयल्ले. आमी लोकांक सांगलेले आयज थंय कोणाक ही सायट खबर आसली खंय तें ना म्हणटा आमचें मेन रिजन आसलेलो थंय. कोणाक जर तो उलोवपाक मेळटा सगळ्यांक आयज खबर आसा. हांव पासून उलोवपी पूण उलयना. कित्याक खबर आहा की सगळ्यांक सोशल मिडियाचेर सगळो न्यूज मेळटा पूण सायट चोवपाक मेळना. म्हणटच ताका लागून आमचे चडशे पयसुल्ल्यान लोक येयल्या बसी हाडल्यो आहा. तांकां परतून घरा पावपाक जाय. कोणाक जरी तर जाय जाल्यार तेणी प्रेस दिवचें आनी प्रेसाचेर फॉलो करून आपली भावना आपली ह्या लोकांकून चड लोकांक गोंयांक पावतली. देव बरें करूं. वोट्स ऑफ थँक्स प्लीज. अनेक एक फावट सगळे आमच्या स्पिकराक देव बरें करूं म्हणटा. निमाण्या सुवातेर वोट ऑफ थँक्स दिवपाक आपयता आमच्या विन्संट डिसिल्वाक. मागता विन्संट डिसिल्वाक.
हांव विन्सेंट डिसिल्वा, ओल्ड गोवा रेजिडेंस. तुमकां सगळे सांगला त्या प्रमाणे आमी हे लोकांक आपयला फकत तुमकां अवेरनेस करपाक, हिंगा कितें जाता तितलें. ते सांगला ते भाशेन ही आर्किओलॉजिकल सायट. आमी शॉर्ट केला की लोक जायत पयसू लायले. मेन थिंग आहा तुमकां अवेरनेस करपाक ही आर्किओलॉजिकल सायट आणि विदिन द प्रोटेक्टेड एरिया. आणि आमी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आख्खे गोंयभर 35,000 सिग्नेचर घेयलेले मास्टर प्लॅना लागून. हे सगळे ते इंतू बरोवन दिलो आहा, चीफ मिनिस्टराक पावलो आहा. ते आमकां तुमकां सगळे अवेरनेस करूंक कितें आमचे ऑब्जेक्शन ऑलरेडी आहा, तरी पासून हे काम चालू जाला. फकत हांव आतां थँक्स करूं सोदिता सगळे लोकांक, सगळ्या उलोवप्यांक आनी आमचे पुलीस बाबांक देखून. आनी तुमकां चड करून पिसफुली केला म्हूण. आनी हे सगळे प्रेस की जे सगळे व्हायरल करतले, सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे घातले, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी तुमचेर गोंयचे साहेबाचें बेडसांव आसूं. आमी सगळे कोताय पिसफुली कोताय, आनी तुमी ते बरे भाशेन केला म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव एकूच मागता, तुमी सगळे हे एरिया रावंड मारपाचें आनी चोयन घेवपाचें. तितून काम चालू जालें तें मातशें अवेरनेस जालो. तुम सगळ्यांक मागता रावंड माऱ्यान चोय. आमचे कोण कोण आसतले तुमकां मुखार खंय दाखोवपाक ते इलिगल रस्तो ते सगळे. मातशें प्लीज एक मिनिट, 2 लायनी करून आसा कित्याक ती एरिया मातशा वयर सकयल आसा आनी येयला ते बरें. मागता लास्टाक आमी गोंयच्या साहेबाच्या वारेसा म्हणून आमी सायड चोवपाक वयतले. आनी कोणाकूय जरी ते उलोवपाक जाय जाल्यार ताणें प्रेस आहा, आमच्या प्रेसांतल्यान उलोवचें. थँक्यू. राज्य सामशात मोगाल लास्टोल्या बेसांगाल साईबा शारा गोयच्या सामाडू सदका गोपाल बेसांगाल साईबा शारा गोयच्या सामाडू आम्ही तुमकां ते सायडार हाडटा. हिंगा तर नेटवर्क ना जाल्यार आमी तुमकां माफी मागता कित्याक आमकां खबर ना हिंगा नेटवर्क कितलो आहा तो तुमकां कितले दिसता ते. Betul sih,
फोडला तो हिंगा परत तुमकां मागता हिंगा नेटवर्क आसत जाल्यार आणि एक मुखारी आहे नाही म्हणताय असं बॉल होईल म्हणताय 1 2 3 4 5 6 Yeah, it's a bit of a... बोलाते हैं मिट्टी पे पत्ते रोड केला काय दे आता काय फुंटाणा तिंका ह्या जाग्यार सगळे कडेन बॉल्स मेळ्ळे हिंगाई घोरा आसलो न्हू घोरा चॅपला डॉमेट्री झाल्या बरोबर केन्ना सुटना आणि त्या बॉल बा वयले सान 200 ट्रका भरून एक सायडीन वयले ते सायडीन वयले नाही ते बॉल होय ते मात खंय उडोवन देवले थोडे मेळ्ळे न्हू फॅक्टरी आसलोली एटिंगा फॅक्टरी हिंग कॉपेरा ओल्ड हेरिटेज कोडात म्हणते गुल केले गुड केले आणि हे सायडीन हातारले थोडे हातार आहाय थिंगा असो हातार ते बांदलो ते हे व्हड मोठी वयर येयना बिल्डींग आमगे इस्टेटी सो कितें आसलें रावपाचें तें वयर येयना तें पळय चोय आणि हे खंयचे हिंगा हाडून उडयले हे आनी कोणे हाडून तीन हुकी बांधल्या तीन भितरल्यान हुकी बांधल्या तिंगाय बांधल्या कोणा जाय आम केन्ना बांधला सायबा मेळ्ळे स्लीप जातलो हिंगा कॉपेल आसलें आरक्यांचे आनी एक तुका मॉडेल थिंग धाकटो मात येते घायलो ना कॉपेल आहा ते काडून येयले ई कॉपेलाचे फातात ना ई आता ई हा ती कॉपेलाचे वय 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 आर काढलो रे मोडून मोडून आर काढलो रस्ते केला पयलींच्या हातार पावताय पयलीं हातार व्हडलो
ते सगळे रातची कामं पळय हे आर्का एंजलाचे कॉपे दाखले ते साखर आर्का एंजल आमगे तीन हा वो मायकल सेट मायकल बाहेर हा ते बाहेर फिलॉसॉफी कॅनन बॉल मिळाले कॅनन बॉल बॉल जोडा पुढे आता क्लिअर केला जंगल टाइप बुशीस सगळे झाडं मारले हिंगा होऊ शकता Come here. Dale, te me ole ya. Enga adve. Ulopi adre. Ini ngapa ini? Kele soal kele. ते आपण काय म्हणे या पद्धत आहे उद्यान घेऊन जातात मग व्हिडिओ बघतो बाहेर सगळा की बघ ते ये या दे किती 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 करायला लागते ओया किती वाले ओया बाबा जावा हातर पे हे पहिलीच्या हातर काढून दिल्या सगळे फिडा कॅनन बॉल पहिले कसे कॅनन बॉल पहिले त्यांनी कसे कोण 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 आहे कोण टाक हे ते हातीन दिलं बघ ती ती दो दिन लालच नाव यो नाव आम्ही पळयता की सेव ओल्ड गोवा कमिटी मार्फत या 2-3 दिसा पयलीं एक अपील येयली ती अपील अशी आसली की हांगा ओल्ड गोवा आमची जी युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा थंय अशें काम चल्लेलें आसा आनी तें काम करता आसतना हेरिटेज आमी हांगा थोडे कॅनन बॉल्स पळयता मागीर मोठे मोठे चिरे पळयता हांगा ते हांगा अशें म्हणजे मशिनरी घालून हांगा हो वाठार जो आमी ह्या वाठारांत जो आसा थंय एक मोठे मॉल म्हणजे प्रकल्प जो प्रसाद स्किमी अंडर हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रकल्प हांगा येवपाचो प्रयत्न चालू आहा आमी वारंवार म्हणटा की सी टायम अगेन एंड अगेन देर आर रिपीटेड अटेम्प्ट्स हॅज बीन डन बाय दीस BJP गव्हर्मेंट टू डिस्ट्रॉय अवर हेरिटेज व्हॅल्यू ऑफ ओल्ड गोवा कारण तेजे तर आमी पळय जाल्यार पयली सुरवात जाली हांगा ओल्ड गोवा जो NC सायनाचो बंगलो आसा जो बंगलो गेली कित्येक वर्सां तसोच उबो आहा
एक सामान्य मनशाचे तर इलिगल घर येयल्लें जाल्यार ते 2 ते 3 दिसांनी ते डेमोलिश जाता आनी हो येदो मोठो बंगलो जो इलिगल उबो आसा ताका सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आसा हे सिद्ध जाता। तेज्या नंतर खुबश्यो गोष्टी हांगा ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट डिस्ट्रॉय करपाक सरकारान प्रयत्न केलो। हांगा वयर आमची मोती चर्च आसा थंय एक आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशना बोर्डा अंतर्गत एक प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो, ताका आमी विरोध केलो, लोकांनी विरोध केलो। कारण ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट हेचे इम्पॉर्टन्स इज फॉर एवरी गोवन. It is not related to one religion, one caste. It is related to every Goan. So त्या खातीर प्रत्येक वेळा म्हाका दिसता सरकार जे हे कृत्य करता तेचो विरोध करपाक लोक रस्त्यार येता आनी आज ही काळाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की सरकार ज्या वेळार डेव्हलपमेंट करता, अरे तुम्ही आज TCP डिपार्टमेंटा अंडर गोंय काबार केले, विकले तुम्ही गोंयांत तुम्ही कांयच दवरुना, तुम्ही दोंगर काबार केले, तुम्ही शेतां काबार केली, तुम्ही नॅचरल रिसोर्सीस काबार केले, खाजन लँड काबार केले आणि आता तुम्ही आमच्या हेरिटेज सायटीक हात घालपाक गेल्या. पण सरकाराक सांगपाक सोदता यू विल नॉट सक्सीड विथ दीस. तुम्ही कितेंय करा, कितकेय प्रयत्न करा, प्रत्येक गोंयकार आमची हेरिटेज सायट साल्वार करपाक आनी प्रोटेक्ट करपाक उबो रावतलो. एक्चुअली खरें म्हणचे जाल्यार सरकाराचें काम असलें की खंयचोय डेव्हलपमेंट करतना लोकल स्टेक होल्डर्स आहा, ती लोकल पंचायत जावं म्हणजे आमची हांगासरली चर्च कमिटी जावं मागीर लोकल लोक जावं तांकां कॉन्फिडन्स घेवपाची गरज आसली. पूण सरकार फाटल्या दारांच्यान परमिशन हाडटा आनी लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जर हांगा कामां करता. तुमी आज पळयता हो संपूर्ण वाठार इतको सुंदर वाठार जाका हेरिटेज व्हॅल्यू आसा तो तुम्ही वाठार आज सरकार काबार करपाक फुडें सरलेले आसा. म्हणजे तुमचो उद्देश हो BJP सरकाराचो एकमेव उद्देश की आमच्या भितर सगळ्या भितर फूट घालप आनी उरल्या जे आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू जाका आमी सगळे मानता, सगळ्या धर्माचे लोक मानता, ते काबार करपाक तुम्ही फुडें सरलेले आसा. पूण सांगपाक सोदता हे आमी जावपाक दिवचे ना. हे थांबोवपाक जर येदा कदाचित खंयच्याय स्तराक वचपाची जर गरज पडली जाल्यार आमी सगळे गोंयकार एके कडेन येवन हे थांबयतले, हे हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां. थँक्यू शामिल भाऊ. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आज हांगा सेव ओल्ड गोवा एक्शन टीम उलो मारलो गोंयच्या लोकांक. फुडें 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 गर्दी आहा मागीर गर्दी कोण भायर की फ्लॅट सर्फेस करपाची दिल्ले हो वॉल पळया हे हेरिटेज सायटार आसा. पळया कितलो लोक आयज ह्या स्थानार पावला. हो एक्चुअली स्लोप आहलो पण हिंगा आख्खो तेणी माती घालून तिंचे माती घालून हिंगाच घातला. आणि हांगा जे उलयल्ले आसा ते जावं म्हजो इश्ट एल्विस गोम्स, योगेश बाब, तसो आमचे ओल्ड गोवा सेव ओल्ड गोवा कमिटीचे पिटर बाब आनी ताजे वांगडी. आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरी सांज आवडटा पूण वायट दिसता. गाडीच दुखता, आयज गाडीच दुखता. एक मेसेज आयली पिटर बाबाचो, व्हिडिओ पळयलो हांवें ताज्या कमिटी मेंबर्सां बरोबर पळय रातचो आनी मागीर टा 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 करून सगळे वॉट्सॅपाचेर म्हाका पर्सनल्यो ना म्हणल्यार हर 150 मेसेजो आयल्यो. Madam, you have to come, we want you there. And when I saw Peter speaking there, I was like, honestly speaking, very disappointed. अरे कितें काय म्हणून यांचे चोरपाचीच बंद जायना, लुटपाचीच बंद जायना.
आणि सगळे सोडून आमच्या गोयच्या साहेबाच्याच फाटी लागल्या. So I made it a point today. In fact, it was a Sunday and I was supposed to go out with my family. I just told them in the afternoon, I'm sorry. I told my husband, sorry, you take the kids. I am going here. And I have come here to voice out also. When they told us to come and have a look. अरे आम्ही आयला पळयल्यार हिंगा केती केती झाडां रे. एक सायडीन सरकार सांगता झाडां रोयात, झाडां रोयात, वन वचो, ऑक्सिजन मेळटा, वायू मेळटा, आणि तुमीच ऑपोजिट करतात. तुम्हीच कितें रे ती केदी व्हडली व्हडली झाडां रे. आमचे पुर्वज म्हाका दिसता आमचे ग्रँडफादर्स आनी ग्रँड मदर्सांचे पयलीं तुका झाडां आसलेलीं तांणी तांकां काडल्या ती काडल्या तांकां सकयल्यान मुळा सकयल तुका काडलेली आसा. कित्याक लागून रे? वन सायड वी आर टेलिंग वी हॅड कम 2-3 years बॅक हियर. अशेंच गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले हजरांनी. कित्याक this is supposed to be, as all the speakers have told you all, and let me repeat, protected site. First thing, it is a protected site, World Heritage Site. हेजे मिनिंग कितें ते TCP मंत्र्याक खबर आहा? हेजे मिनिंग कितें ते प्रमोद सावंत आमच्या CMाक खबर आहा काय म्हणून विचारता. अरे प्रोटेक्टेड साइट, हेरिटेज साइट, यू कॅनॉट डू एनीथिंग हियर. आतांच बाब उलयतालो, आवर्तीन उलयतालो, कितें सांगलें तेणी? अरे फॉरेस्ट, नोबडी हॅज द रायट टू इवन टच द ट्री हियर, एंड यू ऑल cut down, uprooted the tree. Thank God with the yesterday here, and luckily the work is stopped. Otherwise ही झाडां वचपाची आमकां कळपाचें न्ही. वाडोर म्हणटा पिटर बाबाक आनी तेज्या वांगड्यान उलो मारलो म्हणटाले हे गोंयकार. आज कितें जालां जाणा, CMान पयर एक स्टेटमेंट मारलेलें फाटल्या दिसान, गोंयकार सुसेगाद म्हणून. गोंयकार सुसेगाद ना. CM परमोद तुका ह्या माध्यमांतल्यान सांगता, गोंयकार सुसेगाद ना जाल्यार इतल्या हजारांनी गोंयकार आयज आयतारा हिंगा आसपाचें न्ही. आयज हिंगा आसपाचें न्ही. आयज वायट दिसता आयकूंक येता. हांव विचारलें कितें करूंक सोदता? पार्किंग लॉट वी मॉल. अरे कितले डेव्हलपमेंट रे. पयरूच हांवें स्टेटमेंट केला, तुमचे डेव्हलपमेंट पुरो जालें. हे डेव्हलपमेंट इज ओनली टू फील युअर पॉकेट्स. यू ऑल आर बिकमिंग रिच अँड रिचर. Our people are becoming weaker and poorer. You all want to give something? Give employment. तुम्ही आमच्या भुरग्यांक आज प्रोजेक्ट घातला, तुम्ही एम्प्लॉयमेंट दियात. तुमचे डेव्हलपमेंट पुरो जाले. वी आर हॅपी विथ द डेव्हलपमेंट. इनफ, टाटा बाय बाय. पुरो जाले आमकां डेव्हलपमेंट तुम्ही करतात ते. वायट दिसता. दुसरे म्हणटा ते ही जे हेरिटेज सायट आसा तेन्ना तुम्ही पळयला आसतले 2-3 वर्सां आमी अशीच येयल्ली. शायनान काढलो. कोण शायना? BJPचे स्पोक पर्सन. ते आयले आणि त्याचा बोंगलो झालो. कोणाच्या आशीर्वादान रे? नॉट BJP, नॉट द BJP सरकार. तिचो बोंगलो आयलो, लोकांक न्ही येवपाक पडले. हेरिटेज सायट हूंय आमकां गोंयकारांक न्ही कोणाक अधिकार आहा आमकां रायट आहा हिंगा एक दाखलेशे हे काडूंक, हटपून काडूंक आसा ना. दुसरे म्हणटा ते माउंट मेरी चॅपल, तेन्नाय आमी आवाज उलो मारलेलो 6 म्हयने पयले. थिंगा ते कॉटेजीस आणि टुरिझम रिसॉर्ट हाडूंक सोदताले, तेजेरूय निशेध केलो. आनी आयज जे इम्पॉर्टंट आसा हिंगा, जे इम्पॉर्टंट आसा हेरिटेज सायट, तुमी थिंगा मॉल हाडूंक सोदता. हांव दुसरे म्हणटा ते सांगूंक सोदता, हेजेर आमी भरपूर निशेध करता. पूण वालोर म्हणटा लोकांक न्ही जावं रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट अँड ग्रीड. आयज हिंगा फकत क्रिस्तांवूच ना, हे कम्युनियल म्हूण ना, हे क्रिस्तांवूच ना. हिंगा हिंदू भाव आहात, हिंगा मुस्लिमी भाव आहात जो रोजा करतात, क्रिस्तांव लेंत करतात, आनी हिंदूय येयल्ले आसात. आणि वालोर म्हणटा पळय, हांव म्हणटालें आतांच आंबरा कडेन उलयतालें, द डेप्युटी सरपंच आसा. वॉट इज दीस? हाव इट कुड गो? हाव दे स्टार्टेड द वर्क अँड वॉट वॉज द पंचायत डुईंग? ही टोल्ड मी, मॅम, वी वर नॉट कन्सिडर्ड, वी वर नॉट इवन नोईंग अबाउट इट. ओके फाईन, दॅट्स ओके फाईन. बट नाव अंबर आमोणकर, हू इज आमोणकर? हिंदू भाव. ताणें सांगला गोंयच्या साहेबाच्या एरियात कोणें हात घालूंक जायना आनी ते रॉंग. आनी आमोणकरान सगळ्या लोकां वजीर आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आख्ख्या वर्ल्डाक गेल्ले आसा. तेणी उतर दिल्लें आसा. सिन्स तांचे मेगा म्हणटा ती सरपंच हांगाची, ती खंय लिवेर गेल्या. आय लायक दिस. वेन एवर असले कितें आसता तेन्ना ते लिवेर वयतात, जावं मंत्री जावं सरपंच कोणीय जावं ते. इट्स ओके. शी नीड्स अ डिजर्विंग हॉलिडे. लेट हर गो. मे बी गॉड केप्ट यू हियर, जीसस केप्ट यू हियर अंबर टू मेक दिस स्टेटमेंट अँड टू गिव अस अ कमिटमेंट. जेजून ताका दवरले आनी मेघाक धाडले. आनी पळय हिंदू भावान आमकां सांगला डेप्युटी सरपंचान 2 दिसां भितर स्टे ऑर्डर हाडटा म्हणून. तशीच ती दुसरी बायल पंच जी आसा हांगाची सारिका म्हणून, हिंदू भयण, तिणें आमकां उतर दिलें की गोंयच्या साहेबाच्या एरियात कोण येवपाना. सो गॉड ब्लेस यू ऑल बोथ. आनी आय एम शुअर दॅट दे विल कीप दॅट कमिटमेंट. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कितें म्हाका एक प्रेस भावान एक क्वेश्चन घातलो आनी तेणें विचारलें, मॅडम यू हॅव टू टॉक ऑन दीस, की पयर आमी CMच्या बंगल्या भायल्यान तुमी पयलो आसतले सगळे एक्टिविस्ट गेल्ले, यू आर द वन. ह्या प्रेसान म्हाका विचारलें आणि ते म्हाका सांगले तेणे की यू नो समथींग म्हणून की TCP मंत्र्यान
Vishwajit Rane, who is the main culprit to destruction जाता पळय हिंगा, he is the main culprit, and he is the culprit who has finished our lands, our fields, our hills, आमचे रानां दोंगर तेने काबार केल्ले आहात. आणि त्याचे रेजिग्नेशन जाय चड जाले, आमचे लाखांनी आमचे लँड खायले म्हणून इतलेशे माणकुले गोंय आमचे निसांतन जाता म्हणून आमी तेन्ना असले लोक येयल्लो तेन्ना त्याने एक न्यू स्टेटमेंट केलें की हे जे पॉलिटिक्साक पार्टी येयल्या पळय स्टेटमेंट करून ते मायलेज घेवपाक गेल्यात, ते एक्टिविस्ट आयल्या पळय ते पॉलिटिकल मायलेज घेवंक गेले. अरे बाबा विश्वजीत, बिफोर आय फिनिश दिस, आय एम शुअर यू आर लिसनिंग टू दिस. Vishwajit, you are not paying for my petrol and nor you are paying for anybody's petrol who have come here. The food which is coming in a plate, it is of our hard-earned money, and not like you all who are getting fed on the commission and omissions. आम्ही आयज येयले सगळो टाइम काढून आमचे पेट्रोल घालून, समज आम्ही मडगांव नावेली साकून आयल्या तशे लोक हिंगा काणकोण सांगे आरांबोल कलांगूट साकून आयल्या, न्यू स्टेटमेंट कोण नाका. आणि ते दीस आमचे एक्टिविस्ट भावान उलो मारलेलो सगळ्या पक्षांनी कित्याक पॉलिटिक्स नाका, हे दिस फायट इज अगेन्स्ट द TCP अँड अगेन्स्ट द BJP म्हणून, आणि उलो मारलेलो तेन्ना सगळेच आयले, जावं ते काँग्रेसाचे लिडर आयले आणि कार्यकर्ता, जावं ते TMCचे कार्यकर्ता लिडर आयले, RGचे लिडर आणि त्यांचे कार्यकर्ता आयले, आपाचे येयल्ले कार्यकर्ता सगळे आयले. कित्याक आयले? तांकां गोंयचो मोग आसा म्हणून, गोंयकार म्हणून आयले, पॉलिटिक्स करपाक न्ही. आणि हांव ला सांगता मायलेज, पब्लिसिटी आणि गोंयचे आमचे टॅक्साचे कुस्तार तुम्ही विसवून आणि पोस्ता खातात, आमी न्ही. पुरो जाले तुमचे. आमकां आमची जमीन जाय, ही प्रोटेक्टेड सायट, ही हेरिटेज सायट. आणि मेंबर अमोणकर डेप्युटी सरपंच तुवें आमकां उतर दिल्लें आसा, नाल्यार हांव तूं कोण येना जाल्यार हांव 50 जाणां घेवन तुज्या घरा कडेन घरां वतले आणि लोकांक सांगता जायना, आमी एक वीक दिवया तांकां, स्टे ऑर्डर हाडटले नाल्यार पळोवया कितें ते पिटर बाब सांगतलो. देव बरें करूं, जय गोंय. हांव इतलें सांगता, जायते जाण आपली भावना सुद्दां दाखोवपाक सोदता आणि बरी ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक जागृताय हाडपाक म्हणटा. हांव म्हणटा 2-3 ते 4 मिनटां भितर काडून दुसऱ्याक दिवचें, कित्याक सुर्या बी पडत वयता, लोकूय बी पयस म्हणटा. आमचो डेप्युटी सरपंच त्याच्या फाटल्यान आमचो एकलो MLA आहा. एक रिक्वेस्ट सगळ्यांक, सगळ्यांनी सांगला, एक रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज सेंड अ कंप्लेन लेटर्स टू ओल्ड गोवा पंचायत, keeping CMO and tourism also into the loop. कितें आसा ते ऑफिशियल जावनी विथ अ इनवर्ड कॉपी, सो वील follow all these legal processes. Thank you. ते ऑर्डर आमी 100% हाडटले, आमचे उतर ते MLA येवचें मातशा लोकांनी खंयची पंचायत केन्ना सांगना इल्लीगल आहा तेजे कंप्लेन घाला म्हण. ते पयलीं सरपंच सांगता पळय तेका आनी एकदां ताळयो मारा. आमचो MLA त्या फाटल्यान आमचो शामील आसा ओल्ड गोवाचो. सगळ्यांक येवकार, आमचो पिटर बाबान उलो मारलो आनी एक व्हिडिओ काडलेलो सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी अंडर, आनी हांगा जमाव जावचे येवचे एक्झॅक्टली कितें जालां तें पळोवपाक म्हणून. आनी तेका लागून आमी सगळे हांगा जमल्या. आयज सगळे वाठारांतले लोक हांगा येयल्ले आसा आनी खूब वायट दिसता, कित्याक आमी जेन्ना पळयताले आनी आतां हांव पिटर बाबा कडेन उलयतालो, तो म्हाका सांगतालो की हांगा पयलू एक चर्च आसली म्हणून, आनी चर्चीचे जे खोलायेन कितलेशे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो आसलो, स्टोन्स आसले, बाकीचे मॉन्युमेंटल इन्स्ट्रुमेंट्स डिफरंट हे आसले, आनी ते रातोरात तेंच्यांनी गायब केले. रातोरात खंय येले तेंकां पासून खबर ना म्हणटा ते. थोड्यात अजून पर्यंत थोड्यात कितें हांगा आसा आनी ते आसता आमकां दिसून येता, आनी तेय आतां खंय ना खंय ते हालोवपाक सोदता. आनी तेन्ना खंय ना खंय आयज काल सगळे हांगा पावले, तेंच्यांनी ते स्टॉप केले आनी बरें जालें की स्टॉप केले म्हणून. आनी नाजाल्यार कितें जातलें, आयज तुमी पळयता आसतले हो सरकार जो आसा, हो सरकाराक मातूय पडले ना, BJP सरकाराक मातूय पडले ना, कित्याक ते सगळे PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हो जो काडला, तितून ते गोंयचे प्रत्येक गव्हर्मेंटाचो कितें कितें आसा ते सगळे विकूंक व्हरोंक सोदता, सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितल्योश्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो लीज आउट केल्ल्यो आसा. आयज भायले येता आनी ते ज्यो प्रॉपर्टी आसा ते घेता, टेंडरिंग जाता, ऑक्शनिंग जाता आनी त्यो प्रॉपर्टी घेवन चल्ले. आनी ही सिमिलर सिच्युएशन हांगा आसा. जी प्रसाद स्कीम अंडर, जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तेज्या अंडर टुरिजम डिपार्टमेंटान ही प्रॉपर्टी सेम दिल्ली आसा. खंय हांगा TCPच्या
परमिशन, ट्युरिजमाचो परमिशन, ही सगळी परमिशनां ऑलरेडी तेंच्या दिल्ली आसा. म्हटल्यार आयज तुम्ही पळोवंक शकता, आयज विलेज पंचायत हांगा डेप्युटी सरपंच आसा, विलेज पंचायत बॉडी मेंबर्स आसा आनी लोकल्स आसा. आयज कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो हेरिटेज आमचो मॉन्युमेंट आसा, ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा सायडीकूच असलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. म्हटल्यार लोकल जे आसा, गोंयकार जे आसा, गोंयकारांक मात्तूय कॉन्फिडन्सान घेयना. सो हेजेर निशेध मारपाक फाल्यांच्यान विधानसभा आसा, अधिवेशन चालू जातले, असेंब्ली सेशन चालू जातले. त्या असेंब्ली सेशनान हांव मुद्दमून हांगा येयला की आमी कशे पॉयंट रेज करतले. आमकां हो पॉयंट, आमकां हो जो पॉयंट आसा हो असेंब्लीन काडपाक जाय. कित्याक काडपाक जाय? आतां खूब तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक कडेन गांवांनी आमचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा, हेरिटेज हे आसा. आनी हांगा ओल्ड गोवा एक इंटरनॅशनल हेरिटेज मॉन्युमेंट आसा, युनेस्को सर्टिफाईड मॉन्युमेंट आसा. आनी खंय ना खंय हो प्रिजर्व करपाक जाय, राखपाक जाय. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळे हांगा जमल्या. आयज ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेले ना. कित्याक प्रत्येक कडेन आतां आमच्या गांवांत बसून एक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता, लोकांक कांयच खबर ना. आनी सेम सिनारियो हांगा आसा. आमी कंप्लेनी घालीत आसा, आमी लेटरां करीत आसा, मात सरकाराक मात्तूय पडलें ना. कान, दोळे आनी तोंड हे बंद दवरिल्लें आसा. हेंचे कान, दोळे आनी तोंड उगडुपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी सगळे जे हांगा जमल्या सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय, सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय, सगळ्यांनी निशेध मारपाक जाय. आनी तेन्नाच आनी हांगा जमले तेच न्हू, आयज घरा कडेनूय कोण आसा तेंच्यांनी निशेध मारपाक जाय. तुमी इल्लो इल्लो व्हिडिओ काडपाक जाय, आपणाचो व्हॉइस आउट करपाक जाय. जशें पंचायतीन सांगला लेटर करपाक जाय म्हणून, ते लेटर करपाक जाय, कंप्लेन करपाक जाय, हेरिटेजाक कंप्लेन करपाक जाय, तुम्ही टुरिजमाक कंप्लेन करपाक जाय, टीसीपीक कंप्लेन करपाक जाय. जो टीसीपी न्हिदलोलो आसा, हांव म्हणटा न्हिदलोलो आसा. कित्याक न्हिदलोलो आसा? तो हांगा न्हिदोंक ना, तो भायर न्हिदला. हांगा न्हिदोंक ना. कित्याक हांगा न्हिदोंक ना? ताका गोंयचें मात्तूय पडलेलें ना. तो भायरसून कितें आसा ती बॅगां, सुटकेस हांवें असेंब्लीनूय सांगलेलें, सुटकेस घेवन कशें गोंय विकपाक काडला पळय आयज सगळ्यांक दिसता. जावं तो 39 अमेंडमेंट हाडलो, जावं तो 17(2) अमेंडमेंट हाडलो, असली अमेंडमेंट हाडून आयज गोंयचें निसंधान करपाची सुरवात केल्ली आसा. आनी कितलेशे कडेन ऑलरेडी तांच्यान कन्वर्जन केलां, आतां स्टे येयल्लो आसा. पण तुम्ही पळयता आसतले गोंयभरान अशें समज जालें जाल्यार गोंय उरपाचें ना. आनी गोंयची आयडेंटिटी, अस्मिताय जी आसा ती काबार जातली. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी आमचो आवाज जो आसा तो विधानसभेन काडटले, असेंब्लीन काडटले. पण गोंयकार एकटे जावपाक जाय, गोंयकार एकजूट जावपाक जाय. लिव्हिंग एवरीथिंग पार्ट आमी एकटे जाल्यारूच हो जो फायट आसा ती फुडें व्हरपाक शकतले. आनी आमचो पाठिंबो जो आसा, सपोर्ट जो आसा, हो आमचो पिटर वाज, बाकी सगळी तेंची टीम जी आसा तांकां सदांच आसतलो. केन्नाय उलो मारलो जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसा. फुडें बसून असेंब्लीन माडून फुडें बसून कितें व्हरपाक जाय तेन्नाय आमी आसतले. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सविरेश, आमकां एश्युरन्स जायत्याच जाणां कडेन मेळ्ळें आसा बोकोरून पंचायत, तेच भशेन असेंब्ली हावसांतल्यान. आतां आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो मिस्टर समीर बोलवयकर. मागता तांच्या ताय 2 उतरां सांगपाक. पयली स्वाते तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सेव ओल्ड गोवा कमिटी तर्फे ज्या एक 3-4 दिसा पयलीं एक अपील आयले की हांगा हे आमच्या वाठारान जी इट इज अ प्राऊड फॉर अस, म्हणजे वी शूड बी प्राऊड ऑफ दीस एरिया, कारण इट इज ओनली युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू. ज्या सायटीक युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ह्या वाठारान हांगा कसलो तरी प्रकल्प येता आनी हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा. इट्स टायम अगेन एंड अगेन repeated attempts are being made by this BJP government to destroy our जे आमच्या हांगा हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक प्रत्येक वेळा प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की 4 वर्सां पयलीं हांगा शायना एनसीचो बंगलो उबो जालो. ज्या वाठारान एक ल्हानशे लॉज आसले ते येदो मोठो बंगलो उबो जालो आनी तेच्या नंतर आज पर्यंत उबो आसा. म्हणजे हाका सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आसा. त्याच्या नंतर आम्ही पळयता की आमची वयर मोतीर चर्च आसा त्याच्या कुशीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत कसलो तरी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना लोकांनी विरोध केले. पण प्रत्येक वेळा लोक रस्त्यार येता आनी सरकार म्हाका दिसता सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. प्रत्येक वेळा सरकार हो म्हाका दिसता हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाचो सरकारचें षडयंत्र आसा. कारण आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळयता, ज्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक हजारांनी लोक विरोध करता. हांगा जे प्रकल्प येता त्या प्रत्येक प्रकल्पाक लोक विरोध करपाक त्याचे कारण कितें
की ही आमकां युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा ती इट इज ऑफ एवरी गोवन, प्रत्येक गोंयकाराची, आनी ती प्रोटेक्ट करपाक प्रत्येक वेळा गोंयकार रस्त्यार येता. खरें म्हणशी जाल्यार सरकाराचें काम आसता की खंयचोय प्रकल्प तर गांवांत हाडटा जाल्यार लोकल स्टेक होल्डर्स, ती मागीर पंचायत जावं आमची चर्च कमिटी आसा, लोकल लोक आसा, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रकल्प हाडपाची गरज आसता, कसलोय प्रकल्प. पूण हो प्रकल्प आमी आज पळयता की खंयचेच लोकल स्टेक होल्डरान सरकारान कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना. अरे ज्या पवित्र स्थानार ज्या आमच्या गोंयचे साहेबाची सेंटिटी आसा, गोंयचे साहेबाची पवित्रता राखपाचें आमचें काम आसा गोंयकारांचें, ते आमी सदांच फुडें आसतले. आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता, तुम्ही कितले प्रयत्न केले, कारण इनफ इज इनफ ना. म्हाका दिसता की कितले वेळ आमी रस्त्यार येतले, आनी खास करून ही हेरिटेज व्हॅली आमची प्रत्येक गोंयकाराची, ताका जात धर्म काय लागना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कारण हे हेरिटेज व्हॅल्यू जी आमकां युनेस्को रिकॉग्नायझेशन दिल्ली आसा तेजो व्हॅल्यू म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. त्या खातीर तुमी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता नाव इट इज इनफ इज इनफ. कारण आमकां खंय तरी हे गोष्टी बंद करपाक येदा कदाचित आनी कसलीय गोष्टी करपाची गरज पडली जाल्यार आमी सदैव फुडें आसतले हे सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं समीर बोलवयकर. आता आमचे महोदय आसतलो मिस्टर स्वप्नेश सेल्लेकर, ताका तुमी चड ताची वळख करून दिवपाची गरज ना. देव बरें करूं. नमस्कार इश्टानो. थँक्यू. सगळ्यांनी पळयले कितें जाता ते. ना जाणा कितले कॉन्फिडंट आहा आमी हे बंद करतले. कोणाचोच पर्संटेज 100% पेक्षा डावन आसा. फाल्यां बिले नाका, टुमारो नेवा काम. सायच्या क्षणाक 100% आमी हे बंद करतले. करया जालें बंद. एकदा मेंटली प्रिपेर्ड जावपाक जाय, मेंटली असर्टन जावपाक जाय, मागीर ते ऑटोमॅटिकली युनिवर्स हेल्प करतले आमकां हे बंद करपाक. करया. आता हो प्रोजेक्ट खंय प्रसाद स्किमी अंडर येयला. हो प्रसाद न्हू, ही आमची सुपारी दितलेली आहा. हो प्रसाद न्हू, ह्या सरकारान सुपारी घेतलेली आहा आमकां सोपोवपाक. पयरूच एक प्रोटेस्ट जालो, आयज एक प्रोटेस्ट. आमकां कंटिन्युअसली नाव वी हॅव टू बी इन दॅट फायटर मोड. डेली बॅटल्स झगडपाक तयार रावचे पडटले. रावया काय नाका. ही मेंटेलिटी घेवन जर आमी यांच्या फाटल्यान लागले जाल्यार आमकां कोण आडोवं शकचलो ना. आमची हिस्ट्री आहा, देशभरान हिस्ट्री आहा की हार्डली हँडफूल वॉरियर्सान व्हडली आर्मी स्टॉप केल्लेली आहा टू डिफेंड देयर फोर्ट्स. परत करून दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी दाखयतले बीन. कन्सिस्टंटली फायट इम्पॉर्टंट आहा. कन्सिस्टन्सी एंड फोकस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्मॉल स्टेप्स घेवया. फाल्यां जशें बाबान सांगला, पंचायतीक वचोन द फर्स्ट स्टेप पंचायतींतल्यान स्टॉपवर्क ऑर्डर येवपाक जाय. ह्यो इमिजिएट टार्गेट. सेकंड टार्गेट, आर्किओलॉजिकल रिमेन्स आयडेंटिफाय जाल्लेले. ASIक डिमांड करपाचो की तेणी इंटरव्हीन कर आनी हे स्टॉप कर म्हणून. जितल्यो परमिशन्स इश्यू जाल्लेल्यो आहा त्यो सगळ्यो सेट असायड जावपाक जाय. तेन्ना केन्ना हो प्रोजेक्ट बंद जातलो. तुमकां एक्चुअली एक एडवांटेज आसा. तुमचो स्थानिक आमदार जो आसा तो TCP बोर्डान मेंबर म्हणून आसता. तो चाय पिया समोसा खाया करपाकूच बसता दिसता थंयसर. तेज्या हातीन आसलेले एक्चुअली हे स्टॉप करपाक. पूण तो मनीस थंय बसून कितें करता हे विचारपाचें काम तुमचें. आमी आमच्या आमदाराक विचारतात, तुमी तुमच्या आमदाराक विचारा. हे का न्हू बाय एंड लार्ज सी आय कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बॅकग्राउंड. हे प्रत्येक प्रोजेक्ट्स कशे आसता आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट न्हू एक डेडिकेटेड टीम असायन करप आसता. ह्या प्रोजेक्टाक एक बरीचशी टीम आयडेंटिफाय करा. 5-6 स्किलफूल पीपल. आय एम सेइंग स्किलफूल पीपल. बेश्टे कोणाकूय काडले आनी घातले तसले नाका. मातशें तरी डेडिकेशन आसपाक जाय, स्किल्स आसपाक जाय. स्किल्स ना कॅन बी इम्पार्टेड पूण डेडिकेशन इम्पॉर्टंट. हे जर टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली, लेट देम वर्क विथ अस. सगळे
विथीन असेंब्ली अब विरेश आसा आमचो, आउटसाइड ऑफ असेंब्ली कोर्टान करपाक जाय कितें मिडिया ऑब्वियसली अब तुमकां सपोर्ट करीत आसा, तांकां थँक्यू म्हणटा हांव तुमच्या वाटेंतल्यान. कोर्टान वचोंक जाय, लॉयर्स आसा ऑलरेडी आमच्या सायडींतल्यान ऑलमोस्ट 1 डझन पेटिशन सद्या कोर्टान आहा ऑन वेरियस इश्यूज. लेटस्ट 17/2 रिजल्ट कितें येयलो तुमकां सगळ्यांक समोर आसा. मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन ओल्ड गोवा तुमच्या पंचायतींतले 17/2 अंडर अप्रूव जाल्लेले ते आतां भायर पडपाचे आसा. सो दीस इटसेल्फ इज एन अचिवमेंट नाव. सो आमचे बॅटल जे डे टू डे बेसिसाचेर चालू आसा तितून आमकां रिजल्ट्स मेळपाक लागला आनी रिजल्ट्स आमच्या फेवरान मेळपाक लागला. सो दे हॅव टू गो इन पॅनीक मोड, नॉट अस. आनीक पॅनीक क्रिएट करया. देव बरें करूं. हांव सपनेशाचें म्हाका उगडास येयलो म्हणून सांगता. जेन्ना वयर दोंगरार रोजरी चर्ची कडेन 1,60,000 राणेन जेन्ना पळय लँड कन्वर्शनाक घायल्लें फॉर द हें करपाक कितें गल्फ कोर्सीस आनी 4 फार्म हावजां काडपाक. फार्म हावजां कितले 10 बेडरूम ईच आनी मुखल्यान कितें फार्म ते कॅटलांक गोरवांक उदक म्हणून 100 मिटरांच्यो टँक. पूण तो टँक न्हू, ते स्विमींग पूल आनी फार्मार खंयच्या दिल्लीचे. आनी तेणी तो एक व्हिडिओ काडलो आनी त्या व्हिडिओचेर म्हाकाय बी कळोन येयल्लें की थिंग अमकें येत म्हूण. आनी तेजे उपरांत हांवें सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आनी 17,000 लोकांक. वन मोर टायम थँक्यू सर. अनेकदां ताळयो मारता. सॉरी. आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो मिस्टर प्रेमानंद नायक. हांव प्रेमानंद नायक, एक सरपंच सांकवाळे. बुथांनी लागून जवळ जवळ 10 दीस हांगासर बसलो आनी हे एक्टिविस्ट आनी आख्खे प्रेस आनी आख्खो गोंयचो लोक म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी म्हजी एकच आज आसा, हे पळय आमचे कोण कॅथलीक भाव थोडे BJP सपोर्ट करतात, हिंदू भाव थोडे सपोर्ट करतात, म्हापशी ती देवळां मोडटात आनी हांगा पळय ओल्ड गोवा ते मोडटात. म्हणजे हे आमी कितें दाखयता भुरग्यां आमगेल्या. तेका लागून म्हगेले एक रिक्वेस्ट आसा, येत ते 20 तारखेर तेंगेले काबार जाता. 21 तारखेर हांव इनडेफिनेट बाबा घेवन म्हगेलो हांगासर हांगा बसतलो. तुम्ही सगळे लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो इतलेंच तुमचे कडेन सगळ्यांक मागता. प्लीज. जस्ट वन पॉइंट. स्वप्नेश उलयता तो म्हाका एक पॉइंट याद जालो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा टावन कंट्री प्लॅनिंगाचे परमिशनाचे थंय हांवें पळयलां. हांगा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे परमिशनाचे एक नंबर फायल नंबर पळयला हांवें. आनीक एक ऑथॉरिटी आहा नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी म्हणून, तांचो नंबर हांवें पळयला. आतां यू हॅव टू अंडरस्टँड आमचे मिसफॉर्च्यून. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी इज बेजिकली सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी. ती कांय वर्सां फाटीं आमच्या लोकांक हेरिटेज झोनाच्या हितून वाठारान पडटा ते लोकांक पयस पडटा दिल्ली म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन करून ही ऑथॉरिटी जी आसा दिल्लीक बसताली ती डेलिगेट करून सकयल दिली. सकयल म्हणल्यार खंय गोंयांत दिली. कोणाच्या ताब्यान दिली? चीफ टावन प्लॅनर. ना सी लिसन, इट इज ऑथॉरिटी. हांव सी लेट्स नॉट टेक नेम्स. फाल्यां त्या चेराचेर कोणूय आसूं. सो जालां कितें आतां टावन कंट्री प्लॅनिंगाचें परमिशन तीच ऑथॉरिटी दिता आनी नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीचें परमिशन तीच ऑथॉरिटी दिता. सो माय रिक्वेस्ट नाव दॅट यू आर टेकिंग सो मच ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग दीस डिपार्टमेंट की आमचो पयलो डिमांड जावपाक जाय नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीचो जो पावर आसा तो चीफ टावन प्लॅनराच्या हातांतल्यान काडपाक जाय. तो काडून फक्त दिल्ली गेल्यार चलता पूण हो हांगा उरपाक जायना. दिस इज माय रिक्वेस्ट. प्लीज रिमेंबर दीस. देव बरें करूं. आनीक एक फावट सर एल्विसाक. आमचो नेक्स्ट स्पीकर एंथनी सर. मागता एंथनी सर आता 2 उतरां सांगता. चड उलोवपा ना, 2 मिनटां सकयल उलयता. फकत पयलो एक आवाज मारता. फादर बॉलमॅक्सान सांगिल्ले ते भाशेन आमी जागृत जाले, आमी उठले. आतां कोण पण उठलो न्हय गोंयांत भायल्यान. अदर दॅन द पीपल हू आर हियर दुसरे उठाय मातशे. मागीर फकत ते फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर मेसेज घेयनाकाय. उठाय.
एक दीस तरी येवपा जाय हिंगा. नंबर 1. नंबर 2, कोणा लायक जाय तो लायक जायना जायत. आमी त्या इलिगल बंगल्या लागून जायते वावरले, जायते जाण, एकलो आनी 2 जाण न्हू. आनी जायते लोबडी कोण तो बंगलो सद्या स्टेटस को बंद आहा. बट एक भिरांतेश दिसता, भिरांतेश दिसता कित्याक मायाचे 20 तारखेर देवाको मागच पडटले. सगळे त्याचे उलोवपा बिलोवपा जाले आनी आतां जजमेंट आहा ही केस. म्हाका देवा कडेन कितें बरेंपण जाल्या पुरो म्हूण. नंबर 2. नंबर 3, एक मंडी आहा निस्त्याक आयकाय हांव बरें कोन्न सगळे जावं मॅनेजमेंट जावं हिंगा कमिटी मेंबर जावं पंचायत जावं कोणूय निस्त्याक माजराको सोडूंक जायना. ह्या पंचायतींत हे इलिगल बंगल्याक थोडे इनवॉल्ड आसले. म्हाका आज नांव घेवपा नाका पूण चडूय पाते जायना. हे रुलींग आसतना आमकां फोंडाक आयले आनी एसो मनशाक पत्ते तुमी धरी तर तेचे भार दोन मुखार चलतायत आमकां कळपा दिगूना केदोन ढुसून वयतले ते. तो जावं लोकल हिंगा आमदार जावं हो आमदार आमकां 3 म्हयन्यांचो बंगलो मोटमुटालो हो लोकल आमदार. आनी हितू हे हेरिटेज सायट म्हण मत पडा हिंदू. सो सगळ्यांनी चोत्राय दोची जेन्ना आमी हे सगळे हँडओवर कोत्ता तेदोना सगळ्यांनी काम करचें. पूण एक शिरूड रावपा जाय. म्हाजो रेत जाल्यार मातशे पयस दवराय. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सर एंथनी आमचो दुसरो स्पीकर आसतलो बाब संजय. म्हाका संजय आताय 2 उतरां सांगच्याक. कितलेच एजिटेशना पळयले आमी. पळोवंक गेल्यार 2 वर्सांक कितल्याच जाग्यांचेर हांव उबो रावलो आनी सरकारांचे लोक म्हणटा कितें जाणा तूं वचत थिंगा तीच बडकां आसता. आयज ते खंय तरी पयस सरपाक जाय. आमी पळयल्या गोंयांत जेन्ना आमी पयलो जे सरकार जावन गेले त्या टायमाचेर तुमी पळयलो आसतले जेन्ना गोंयचे लोक रस्त्यार येयले आनी गोंयांत सांगले लोकांनी आमकां हें नाका म्हणून. ते कशेंय जावं फाटलें सरकार पूण त्या सरकारांनी लोकांचें मानून ते प्रोजेक्ट कॅन्सल केले. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट कॅन्सल जावन गेले. पूण हो सरकार हांव कित्याक उलयता आयज स्वप्नीश सरान जेन्ना एक उतर काडलें आमी 100% बंद करतले काय म्हणून त्या टायमार म्हाका दिसलें 1-2 उतरां हांव येवन सांगतलो म्हणून हांगा. याद आसतली स्वप्नीश सराक जेन्ना खापरेश्वर देवस्थान तेणी काडलें जस्ट 4 काय 2 म्हाका दिसता 4 दीस जातले स्वप्नीश सरा कडेन हांव स्पेशली गेल्लो. स्वप्नीश सर आसा म्हाज्या फुड्यान विचार तेका. हांवें सांगलें सर आमी इतले प्रोजेक्टांक झगडटात लोकांक घेवन पूण ते आपले तेच खरें करता. खंयच आमचो सक्सेस मेळना. जर तर ते हेजे विशयाचेर आमी झगडले आनी तेणी जर काडून उडयले आनी ते जिखले जाल्यार हेज्या फुडें येणारे जे प्रोजेक्ट आहा तेजेर रोहीत दादागिरी करतले. ते जाय थंय आपणाक जाय ते करतले. आपली मनमानी करतली. दादागिरी करून हो सरकार चलयतलो आनी आमकां हातीर हात घालून हें पळोवचें पडटलें. हांव कित्याक उलयता जाणा तूं आमी एजिटेशनाक करता. आमी उलो मारल्या बरोबर सगळे येता हांगासर येयले घरा गेले जालें काम जालें आमचें. आयज जर आमी हांगा येयल्या जाल्यार आमी ते सक्सेस करून दाखोवपाक जाय. जे जाग्यार गोंयांत हे अत्याचार करतले ते जाग्याचेर जेन्ना गोंयकार प्रत्येक उबो रावतलो ते आमी सक्सेस करून दाखयतले. हेज्या फुडें ह्या सरकाराक खंयचीच जीत आमी दिवचे ना. तो निश्चय आयज आमी करचो पडटलो. हिंगा प्रत्येक गोंयाचेर आयज घालो घातलेलो आहा. प्रत्येक गोंयांत आयज हेणी गोंय काबार करूंक उठलेले आहा. आयज हे पॉलिटिशनांक सांगूं सोदता पॉलिटिशन वेगळी बाजू आहा. आयज गोंयकार म्हणून आमी डेली उलो मारिता गोंयकारांक. आरे गोंयकारां आतां तरी उठ. येदे व्हडले डेरिंग जेन्ना गोंयच्या साहेबा कडेन तेणी करता जाल्यार आयज तुवें विचार करचो पडटलो हो सरकार कितें बसून करूंक शकता तो. आयज प्रत्येक गोंयकाराक उठचो पडटलो. उठले शिवाय कंबायंड एफर्ट लायल्या शिवाय तो शेल्लेकार बाकीचे एनजीओ सगळी नांव घेयना. ह्या रस्त्यार येयले म्हणून तुमकां गोंय मेळचें ना. आयज प्रत्येक गोंयांत रावणारे जे आपले गोंय म्हणटा आमचे गोंय आमी गोंयकार म्हणटा तेणी गोंयकार म्हणून आयज रस्त्यार उबे रावचे पडटले. प्रत्येक एनजीओक साथ दिवचो पडटलो. प्रत्येक जाग्याचेर येवचे पडटले. जे प्रत्येक आपल्या आपल्या गांवा पुरते न्हू जाल्यार गोंया खातीर येवचे पडटले. आयज आमी निश्चय करी आमी सगळे गोंय आमच्या आमी प्रत्येक गोंयांत ज्या जाग्यार हे डिस्ट्रक्शन करतले थिंगा उबे रावतले. म्हाका दिश्टी पडटा मनोज बाब थिंगा
तो हे काँग्रेसचे दिसता हांगा प्रत्येक मनशाक आयज हांव सांगू सोदता आमी एक मूठ करुया गोंयची, युनायट जावया गोंयकार म्हणून, पयले गोंय सांबाळुया मागीर राजकारण करुया. आमी जे आमचेर अत्याचार जाताले म्हणून आमी खंय तरी गोंय खंय वांकड्या दिशेन वयता अशें दिसताले म्हणून काडून सोदता तेंच्या हातीन दिली, फोंडान पडले. तुम्ही पळयला 12 वर्सांक, ह्या 12 वर्सांक ह्या सरकारान ह्या गोंयच्या लोकांक खंय व्हरून पावयले, डिस्ट्रक्शनाचेरच न्हू, पोटाक मारले. प्रत्येक गांवा गांवांनी मनीस रडटात, पोटाक रडटात, जॉबाक रडटात, सगळ्याक रडटात. कितें दिला ते फक्त दिल्लीकारांक दिला. हो सरकार जो चलता तो त्यांच्या इशाऱ्याचेर चलता. वयल्यान एक इन्स्ट्रक्शन येता ते दिल्लीकारांक हांगा धाडटा, दी तेका ही जागा, आमकां काबार करप, आमची देवळां आमचे सगळे काबार करून काडली जमीन दिल्ली कन्वर्ट केली, काबार केले. खंय उरले कोमुलदाद, खंय उरले जागा आमकां कापस्ताना गोरीबागड्या जागा घेवपाक खंय उरला गोंयान जागा आमकां? हेज्या फुडें तरी आमी मातशे आमी स्वास घेतले गोंयांत जाल्यार आमकां आयज जागे पळय जावचे पडटले. प्रत्येक गोंयकाराक एकामेकाचो साथ दिवचो पडटलो. हो उलो आयज हांगच्यान मारता गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडल्यान. प्रत्येक गोंयकाराक वोट आतां तरी वोट एकठांय येवया आनी हे झूज आमी दिवया गोंया खातीर. पॉलिटिकल झूज दिवचे न्हू, आमी गोंया खातीर झूज दिवया. आमी एकठांय येवचे पडटले प्रत्येक गोंयकाराक. जो घरा बसून जो पळयता पळय टीव्ही, कॉमेंट्स मारले म्हणून जायना. आमी सदांच उलयता ते कॉमेंट्स पळयता, हे नाटकां जाल्ली आहा, मोबायल घेवन बसले, पिक्चराकय जाल्ली आहा. हे पिक्चर न्हू, मनांतल्यान काळजान दूख दिसतायत. गोंय खंय तरी काबार जावंक पावला. हे गोंय जर सांबाळताय जाल्यार आयच्यान एक निश्चय करचो पडटलो. गोंयकार सगळे एक जातले. प्रत्येक उल्याक जे आमी हांवें स्वप्नेश भावा कडेन उलयला, एक टीम वर्क करुया, सगळे एकठांय येवया आनी एक विचार करुया आमी खंयच्या दिशेन वयतले. प्रत्येक जाण हेवटेन तेवटेन बायट्स दिल्यो आनी कितें केलें म्हणून आमकां पोटान भरचें ना. कंबायंड एफर्ट लावचो पडटलो. नॉर्थ टू सावथ सगळ्या वटेच्यान आमकां एकठांय येवचें पडटलें आनी हे हांकां झूज दिवचें पडटलें. त्या शिवाय हे सरकार आमकां आयकोपाचें ना. मानता तुमी? आयज गोंयच्या साहेबाक आमी एक उतर दिता, हे गोंय राखपा खातीर आमी गोंयकार एक जातले मरे. देव बरें करूं. थँक्यू बाब. हांव आज गोंया आनी आमच्या गोंयच्या साहेबा लागून हिंगा येयलोलो आसा. हालींच जानेवारी म्हयन्याक काबार जाला आमचे व्हडले इव्हेंट, गोंयच्या साहेबाचे एक्सपोजिशन, आनी 1 करोड इतलो ऑलमोस्ट लोक येयलोलो. म्हणटच तुमी समजूंक शकता की 1 करोडा वयरूच लोक संवसारभर येयलोलो. तेकाच लागून खूंय गेले जाल्यार गोंयच्या साहेबाक म्हणलें जाल्यार गोंयकाराक वळख मेळटा. तेकाच लागून हांव सांगता सगल्या गोंयकारांक जे कोण हिंगा आसाय तांकां मान बागोवन हांव नमस्कार करता. सॅल्यूट, बिग सॅल्यूट. आनी जे कोण सोशल मिडियाचेर चोयताय ते चोयाय, कमेंट माराय, शेअर कराय आनी सगल्यांक हें कराय. तुमी जे भाशेन तुमी भावार्थान येयलोले तशेंच भावार्थान शेअर कराय सो दॅट ही प्लेस सेव जावपाची. आनी एकूच हांव रिक्वेस्ट करपाक शकता, आमी मातशें पयस पडटा सांग्यासून, कित्याक ड्रोन्स बीन हिंगा 24 hours हिंगा मातशें सर्वेलन्स करपाक ट्राय कराय. ड्रोन्स बीन केन्ना हें कराय, CCTV, सो दॅट कितें मातशें बारीक देखून एक्शन येयलें जाल्यार अलर्ट जावपा जाय आनी रोखडे लोक एकठांय जावपा जाय. कित्याक हे सामकें हिंगा दोळ डोर आहाय, हेज्यान डावटू ना. हे चान्स चोयताय. हांव सामको सरप्रायज. आमी 2 म्हयने पयलीं हिंगा आहलोले, हे भाशेन आहलोले, सामकें डिफरंट केलां. इतली एक्सकेवेशन इतली फास्ट, म्हणटकीर ते वेल प्लॅन्ड विथ हेवी मशिनरी आनी सामकें एक बराबर ते हें करपा आहलें. देवान गोंय साहेबान आमचे भावाक धाडले आनी तेणी हें केलें, सेव केलें आनी तांकां धाडून गेले. आनी जे मुखार एक्शन जातलें हें सगळे गोंयकाराक मेळोन एकठांय जावन आमी व्हडलें एक्शन जातलें आनी हें बंद जातलें. जशें सबनीश सरान सांगलां, जो ऑलवेज आमचे वीथ डॉक्युमेंटेशन इन द कोर्ट गोंया लागून झगडटा, रिजल्ट घेता. सगल्यांक सॅल्यूट आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं मिस्टर टोनी. आमचो नेक्स्ट स्पीकर आसतलो फादर अल्फ्रेड वाज, आमचो एक्स पॅरिश प्रिस्ट से कॅथेड्रलाचो. मागता फादर अल्फ्रेड वाजाक 2 उतरां सांगपाक. आमी जर आज हांगासर आयल्या योनीत ह्या जाग्यार आनी एक भ्रश्टाचार कसो हांगासर जाता ते बाबतीन तुमकां आमचो नोमान. ह्यो वस्तू घडल्यात आमी सगळी निशेध मारूंक आयल्या, पूण हांगासर एक मुख्य जबाबदारी जी सोडून दिल्या ती म्हळ्यार आमची आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ते हांगासर
ही जमीन 1 मीटर जर भितर वयता तांचो कायदो ती बंद करूंक हे ताणी येवन बंद करूंक जाय आसलें कित्याक इतले कॅनन्स बॉल हांगासर इतिहास आमकां सांगता ते भाशेन हांगासर गन फॅक्टरी आहली हे जमनीर कशे पावले म्हाका दिसता ट्युरिजमाची जमीन तुयतान हांगासर कशे पावले हे वणट्यो मोडल्यो कश्यो आमी थंय इगर्जेंत एक पायप घातल्यार ते रोखडेच आमकां चिटी धाडटले आनी हांगासर इतले कसून उडयता तेन्ना खंय आहात ESI ताका जर पावर आहा इफ दे हॅव पॅशन फॉर दीस ताणी येवंक जाय आसलें म्हाका मूड आसा आदीं ते आतां तांकां ग्रांट्स येतात ते थंयच ह्योच वस्तू थंय मेंटेन कर हांवें म्हणलें तांकां अरे हांगासर एक गन फॅक्टरी आहा ही मेंटेन करात हांगासर आर्किओलॉजिकल पार्क करात खबर ना तांकां दे डोंट हॅव दॅट पॅशन फॉर दीस हेरिटेज थिंग्स आनी हाका लागून हे अशे सवकास वस्तू सोडटात आनी कोण आशेचे आहा ते हांगासर येतात आनी जमीन घेवन आमचें गोंय काबार करूंक सोदतात हे आमचे हे हेरिटेज सायट वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी हो जर टॅग गेलो हे आमकां लॉस हे आमकां उणेंपण आनी हातूंत आमी सगळीं आयल्या हें बरें आनी हातूंत ESIन आपली जबाबदारी ओळखूंक जाय तांचें ऑफिस पयस ना हांगासरूच आसा हांगासर जर JCB येता आनी हेर वस्तू येतात तांणी येवंक जाय आसलें तांणी पयलीं हांगासर हो कारवाय करूंक जाय आसलो तुमी आयलीं दिनवास हे आमचे सेव्ह ओल्ड गोवाचे फुडारी हांगासर येवन ही जागृताय दिली आनी आमचे एक्टिविस्ट जायते हांगासर आसात तांकां आमची परबी तांकां खरेंच दिन वाजता कित्याक ते काळजीतात सरकार तांचेर विरोध वावरता तांकां सोदायतात तांचो आवाज बंद करूंक सोदतात आनी हांगासरूय तशेंच हे वर्तेपण गोंयचें आसा तें काडूंक सोदतात ते आसात सद्दां परचे बरोबर हांगासरूय आसात ताका दिन वाजता आनी आमचें झूज जैतार पावंक हे म्हजें हांवडें देव बरें करूं फादर